एज यू हॅव सीन आम्ही ह्यो 4 व्हेकल लॉन्च केला आणि 4 येवपाचे आसा फॉर एनफोर्समेंट सो दॅट देर इज स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट बाय आवर डिपार्टमेंट आणि इट इज अ फर्स्ट इन द सेन्स पयलीच खेपे रोड सेफ्टी फंड्स जे आसा आमी ते फंड्स युटिलायज करून ह्यो व्हेकल आमी एक्वायर केल्ले आसा स्पीड गन्सूय आमी एक्वायर करतले so that my people are more well equipped as far as enforcement is concerned to prevent accidents on the road. Recently, Supreme Court committee was monitoring as to what are the safety measures taken by all the states. That committee visited Goa also and त्या कारणा लागून आम्ही strengthen करपाक केला आणि पयलेच खेपे रोड सेफ्टी फंड्स युटिलायज जाता इवन व्हेकल घेवपा स्पीड गन्स घेवपा बाकीचे ही इक्विपमेंट आमकां जाय ते रोड सेफ्टी तर्फे आमी करतले आणि हे केल्यारूच म्हाका दिसता एक्सिडेंट आमचे कमी जातले आणि लोक जे रस्त्यार मरता ती संख्या जो आंकडो येता तो कमी येतलो. सगळ्यो कितल्यो गाडयो आशिल्ल्यो फ्लायिंग स्क्वॉडाच्यो? आमकां आमचे डिपार्टमेंट एक इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट पूण अशें म्हणलें जाता की डेडिकेटेड व्हेकल अश्यो नासल्यो थोड्योशो त्यो सगळे कामां वापर जाताल्यो ते एनफोर्समेंटाकाय वयताल्यो नॉर्मल ड्युटी वयताल्यो आणि आमचे ऑफिसरूय त्यो व्हेकल यूज करताल्यो. नाव दीज आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स द एनफोर्समेंट स्क्वॉड. पण खंय लोकेशन आसता ते खंय साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा काय लोकेशन आमी डिपेंडींग ऑन द वॉल्यूम ऑफ ट्रॅफिक एक्सिडेंट प्रोन स्पॉट्स ब्लॅक स्पॉट्स हे पळोवनूच आमी स्ट्रॅटेजिकली ह्यो व्हेकल आमी लोकेट करतले आणि ह्यो व्हेकल आमी आमचे एनफोर्समेंट विंगा कडेन दिल्ले आसा सो दे विल डिसायड हाव बेस्ट टू एनफोर्स अँड हाव बेस्ट टू यूज द रिसोर्सीस. आज तरी तुम्ही 4 व्हेकल हांवें लॉन्च केला आणि 4 व्हेकल येतल्यो 8 आमच्यो जातल्यो. सर तांकां कॉन्टॅक्ट करतलो जाल्यार कशें करप तांकां जर फ्लायिंग स्क्वॉडाक कॉन्टॅक्ट कशें करप सो एनी वायलेशन ऑफिस नंबर्स आर इन पब्लीक डोमेन वी हॅव गॉट आवर ओन वेबसायट आणि तुम्ही आमचे एनफोर्समेंटाचे नंबरूय पळयत जाल्यार 1111 2222 3333 4444 there will be a salutary effect. The moment people see there is RTO on the road, then even speeding people will slow down at those particular spots. They will know that there are authorities enforcing. So it will create a different sort of atmosphere. Sir, roads सारखे ना आणि सेफ्टी किती करतले तुम्ही? See, these are two different issues. I am प्रत्येक खेपे तुमकां सांगला रोड्स मिनिस्टर PW मिनिस्टर पळयता स्थिती रोडांची तितली बरी ना म्हूण आमकां आमचे न्यू मोटर व्हेकल एक्ट लॉन्चिंग सुद्दां 22 आणि आमकां फुडें वयचें पडलें एप्रिलान कित्याक रस्तेच सारके ना आनी हुंयचे अर्थान आमी हुंयचे आदाराचेर आमी चड फायन घालतले. आतां आमी ओल्डूच दवरलेले आसा आनी एट द सेम टायम थोड्यो फायन रिड्यूस करच्यो म्हूण आमी सेंटरा कडेन केंद्रा कडेन मागलेले आसा. सर ही गाडयो एमर्जन्सी यूज जर केन्ना पडत जाल्यार यूज जातल्यो मदीं पळय एमर्जन्सी यूज आमच्यो गाडयो सगळे कडेन यूज करता. आमच्यो गाडयो सांगपा म्हणल्यार इवन इलेक्शन येता तेन्ना कोण कमिशनर येता कोण येता पयल्यो आमच्यो गाडयो ओडून घेता. हांवें सीएमा सांगला हे फुडें आमी आमच्यो गाडयो दिवपाना आनी तेन्ना नाजाल्यार एक्सिडेंट वाडत रावतले आनी लोकांक एक्सिडेंट करपाची संवय जातली. एनफोर्समेंट आमचे डिपार्टमेंट म्हणून हे आमी पयलेच खेपे एनफोर्समेंट आमी बरे प्रमाणान करपाक सोदता आनी आमी फंड्स रोड सेफ्टीचे फंड्स पयलेच खेपे ते यूज केला नाजाल्यार रोड सेफ्टी केन्ना ते यूज जावना. हाऊ मच जे आसा पळय न्ही ते इम्प्लिमेंट करची पयलीं तुमी फायन्स रिड्यूस करून घेतले कितें न्यू मोटर व्हेकल इम्प्लिमेंटेशन करची पळय ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर आसा फक्त गोंयांच न्हय गुजरातानूय मागला बाकीचे स्टेटीनीय मागला फायन्स जे चड आहा ते सारखे चड आसा म्हणून आनी स्पेशली तुमकां खबर आसा तुमी केन्ना चुकोन हेल्मेट घालून आनी जाल्यार सारखे 500 रुपये दिताले ते 1000 दिल्यार 2000 दिल्यार इट विल पिंच युअर पॉकेट. सेम वे अदर फायन्स फ्रॉम 1000 एकदम 10,000चेर बीन वयल्यार नॅचरली एवरीबडी विल फील. सो आमकांय फिलींग आसत लोकांचे काळजी करता म्हूण ते आमी इम्प्लिमेंटूय करूना आनी आमी सेंटरा बरयला विथ द होप दॅट ते कमी करतले म्हणून. गोविंद बाब एक क्वेश्चन आशिल्लो तुम्ही व्हेकल्स प्रोक्युअर करता फॉर डिपार्टमेंट टू बी यूज फॉर पब्लीक बेनिफीट खूबदां अशें पळयता की दीज व्हेकल्स आर नॉट प्रॉपरली यूज. फॉर एक्झाम्पल तुमी ज्यो कदंबा बशी घेतिल्ल्यो 30 इलेक्ट्रीक दे आर नॉट बींग यूज दे आर म्हणजे उरतकूच त्यो मागीर पेड्ड्यार जाता न्ही. सो वाय समटायम्स सच थिंग्स आर हॅपनिंग. See, that is dealt by a separate corporation. Corporation has to deal with that matter.
I have already pulled them up that as to why some buses are not used. आता थिंगा एक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा, जो बसीस सप्लाय केल्लो तो तेणे सपोर्ट इक्विपमेंट जे येवपा जाय, सपोर्ट फॅसिलिटीज, चार्जिंग स्टेशन जी बसोवपा जाय, व्यवस्थितपणे तेजें काम जालें ना. आमी आनी बसीस प्रोक्युअर करपा आसले, पूण हेच तरी सारखे जाग्यार बसना. सध्या आमी दुसऱ्यो बसी घेवया नाका, हें पयले जाग्यार घालया. सगल्यो 50 बसीस युटिलायज जावन दी आनी मागीर आमी फुडें या म्हणून सांगलां तांकां. दृष्टिकोनाची इन्फ्रास्ट्रक्चर नासतना बशी घेवप आनी मागीर अशें म्हणजे एक ऑड कशें दिसता न्ही, पयलींच सगळे जाग्यार घालपाक. स्थिती वेदर द चिकन केम फर्स्ट ऑर द एग केम फर्स्ट, थोडे ही स्थिती थोडे कडेन आसता. पयलो इन्फ्रास्ट्रक्चर बसय आनी मागीर बसी हाडटले हें जायना. बस्यो येयल्यो हळू हळू करून सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर येता, इट कम्स इन प्लेस. So how much money has been spent on this, ऑन वॉट? on this vehicle and flying squad? Each vehicle. Totally about, we have spent about 44 lakhs out of the road safety fund. ओके. तुमचो प्लॅन बीन आसतलो. No, I think instead of doing that led to a lot of confusion. We will strengthen further our enforcement cell in due course of time. एक पावल आम्ही उचलीत रावतले, हे पहिले पावल जावन.